दर्यादेगांचेर तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आतां टीसीपीच्या परवान्याची गरज पडची ना। पर्यावरण आनी पर्यटन खात्याच्या परवानगी उपरांत तात्पुरतो शेक उबारपाक मान्यताय मेळटली। ह्या विशीं मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत अध्यादेश संमत जालेलो आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा। दर्यादेगांचेर तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आतां टीसीपीच्या परवानग्याची गरज पडची ना, अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा। पर्यावरण आनी पर्यटन खात्याच्या परवानगी उपरांत तात्पुरतो शेक उबारपाक मान्यताय मेळटली, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंय मायनर मिनरल नेमांत दुरुस्ती करतले। ह्या दुरुस्ते उपरांत रेंव आनी चिरे खणवाल्यांक बेगीन परवाने मेळप शक्य जातले। कदंबा खातीर नव्यो 15 इलेक्ट्रीक बशी घेतले, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। गोंय मायनर मिनरल नेमांत दुरुस्ती करतले आनी ह्या दुरुस्ते उपरांत रेंव आनी चिरेखणवाल्यांक बेगीन परवानगी मेळप शक्य जातले। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यान माहिती दिली। विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे परत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान ह्या ठेवीदारांक दिलेलें आसा। ऑडिट केल्या उपरांत 40 कोटीचो फ्रॉड आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या खातीर 6 ऑडिटर नेमिल्ले आसा। पयशे मेळोवन दिवपाक कांय म्हयन्याचो कालावधी लागतलो, अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन खूब जाणांचे ठेवीदारांचे पयशे बुडयल्ले, फ्रॉड केल्लो। आतां ह्या ठेवीदारांचे पयशे मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान तांकां दिलेलें आसा। ऑडिट केल्या उपरांत 40 कोटीचो फ्रॉड आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। दाबोळे केशव स्मृती शाळेत पयशे आनी वस्तू अशें मेळून 50,000 रुपयाची चोरी सोमारा जाली। ह्या 15 दिसांत शाळेत जाल्ली ही तिसरी चोरी जावन आसा। ही घडणूक आयतारा घडली जाल्यार सोमारा हो प्रकार उक्ताडार आयलो। कुलूप फोडून शाळेंत घुसून चोरी केल्ल्याचे CCTV फुटेजींतल्यान स्पश्ट दिसून आयला। ह्या 15 दिसांत शाळेंत चोरी जावपी ही तिसरी चोरी आसा। ही घडणूक आयतारा घडली जाल्यार सोमारा हो प्रकार उक्ताडार आयलो। कुलूप फोडून शाळेंत घुसून चोरी केल्ल्याचे CCTV कॅमेरात कैद जाले। मोरजेच्या आनंदी अनंत मिनी सुपर मार्केटात आयतारा राती उसरा जाल्ल्या चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो। CCTV मशीन, सोऱ्याच्यो बाटल्यो हाच्या सयत 2 लाख रुपया मेळून सुमार 20 लाखाचो मुद्देमाल फारायलो। फुडलो तपास ह्या घडणुकेचो आतां चालू आसा। मोरजेच्या आनंदी अनंत मिनी सुपर मार्केटात आयतारा राती उसरा जाल्ल्या हो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला। CCTV मशीन तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो हेर सामान धरून 2 लाख रुपयाचो मुद्देमाल चोरी जालेलो आसा।
दक्षिण गोयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारा बाबतीत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाची भूमिका स्पष्ट कायम आसा. आपूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेक मेळून आपले मत ताणें स्पश्ट केलां. ते कोणाक उमेदवारी दितले हो तांचो निर्णय अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. मात सार्दिनान खासदार निधींतल्यान फातोर्डा मतदारसंघात कसलीच कामां करूंक ना, देखून आपलो ताका तेंको नाशिल्ल्याचें विजय सरदेसायान स्पश्ट केलेलें आसा. परत एक फावट विजय सरदेसायान आपलो तेंको जो आसा दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो काडिल्लो आसा. आपलें स्पश्ट मत आसा, आपलो ताका तेंको ना अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. दक्षिण गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारा बाबतीत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाची भूमिका स्पश्ट ताणें कायम केलेली आसा. आपूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेक मेळून आपलें मत स्पश्ट केलां अशें तांचें म्हणणें. मडगांव नगरपालिकेत भ्रश्टाचार वाडला असो सणसणीत आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. मडगांवच्या खंयच्याच वाठारांत उदरगतीचें काम केल्लें ना. स्वता आमदाराचें लेगीत मात्तूय लक्ष ना तेन्ना नगराध्यक्ष कितें करतलो असोय प्रश्न विजयान ह्या वेळार उपराशिल्लो आसा. नगरपालिकेत भ्रश्टाचार वाडला असो सणसणीत आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. मडगांव नगरपालिकेत भ्रश्टाचार वाडला असो आरोप तांचो आसा. मडगांवच्या खंयच्याच वाठारांत उदरगतीचें काम केल्लें ना. आमदाराच्या हातूंत मात्तूय लक्ष ना तेन्ना नगराध्यक्ष आनी कितें करतालो काय असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारला. आपल्या देशाचें नेतृत्व करतना स्वता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वांटेकार जावप म्हत्वाचें आसा. जेन्ना तुमी मतदान करतली त्या वेळार विकसीत भारताचो हेत धरून मतदान करचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हांगा सांगलें. तशेंच देशाचें भविश्य तरणाटे पिळगेच्या हातान आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें युवा संसदेच्या लोकार्पणा वेळार सांगलें. गोंयांत दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण जायत आसा. सोमारा हणजूण वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत आंध्राच्या चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. रस्त्या कुशीचे वण्टीक धपको दिल्या उपरांत चली रस्त्यार पडली. इतल्यानूच एक कार चेडवाच्या आंगा वयल्यान गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. गोयचे आदले उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर हांची चली प्रियंका नार्वेकराक आयतारा राती कडेन मरण आयलें. तिच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. आदले उपमुख्यमंत्री गोयचे दयानंद नार्वेकर हांची चली प्रियंका नार्वेकर हांकां आयतारा राती मरण आयलें. प्रियंका नार्वेकर हाच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण कितें तें कळपाक शकलें ना.
तालिगांवां अचकीत तणाक उजो लागपाची घडणूक सोमारा घडली। उजो लागिल्ल्यान तणान बरोच पेट घेतलो। महत्वाचें म्हटल्यार पोरूं सुद्दां हांगाच अशाच पद्दतीन उजो लागिल्लो। तणान पेट घेतिल्ल्यान ह्या वाठारांत बरोच धुंवर जालो। ह्या वेळार आशी कुशीकच्या वाठारांतल्या लोकांक ह्या धुंवराचो बरोच त्रास जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। पोरूं सुद्दां तालिगांवांत ह्याच वाठारांत अशाच तरेचो उजो लागिल्लो। शेतकारांनी आपली तिडक हाचेर व्यक्त केल्ली। कोण तरी मुद्दाम उजो घालता अशी शेतकाऱ्यांची प्रतिक्रिया आशिल्ली। अंदू सुद्दां सोमारा असोच ह्या शेतान तणान उजो लागलो आनी उज्यान बरीच पेट घेतली। चिमला सरकारी जमिनीत बेकायदेशीर घरांचेर सरकार कारवाय करपाक अपयशी थारला। ह्या सुवातींनी कांय बिगर गोंयकारांनी जमिनी आडोवन त्यो दुसऱ्या मनशांक विकपाची प्रकरणांय उक्ताडार आयला। हाका लागून सुमार 50,000 चौखण मिटर जागेन 4 ते 5,000 बेकायदेशीर घरां आसात। ही सगळी बेकायदेशीरपणां सरकाराच्या आशिर्वादान चलता। सरकाराक जर धाडस आसा जाल्यार ह्या विशीं श्वेतपत्रिका काडून स्पश्टीकरण दिवचें, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान म्हटला। रोजगारीच्या बाबतीत भाजप पक्ष सामकोच अपयशी थारला अशी टिका काँग्रेस पक्षान पत्रकार परिशदेत केली। भाजप सरकार सत्तेत आयिल्ल्यान बेरोजगारीचो आंकडो वाडत चल्ला। काँग्रेस पक्ष जर सत्तेत आयलो जाल्यार युवकांक तशेंच बायलांक रोजगार मेळोवन दिवपाचो काँग्रेसीचो दृश्टिकोन आशिल्ल्याचो गोंय काँग्रेस महिला अध्यक्ष बीना नायकान पत्रकार परिशदेत सांगले। भाजप सरकार सत्तेत आयिल्ल्यान बेरोजगारीचो प्रश्न वाडत आसा। भाजप सरकार सत्तेत आयिल्ल्यान हो प्रश्न वाडत आसा। काँग्रेस पक्ष जर सत्तेत आयलो जाल्यार युवकांक तशेंच बायलांक लेगीत रोजगार मेळोवन दिवपाचो आमी दृश्टिकोन दवरला काँग्रेस पक्षान, अशें काँग्रेस महिला अध्यक्ष बीना नायकान पत्रकार परिशदेत सांगले। वास्कोच्या उदरगतीचो आराखडो तुमच्या सामकार आमी दवरलेलो आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। खेळा संकुल जातलोच त्या भायर दाजी साळकर फुडले वेंचणुकेक उबे रावच्या पयलीं वास्कोचो बस स्टँड बांदून तयार आसतलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। वास्कोचो उदरगतीचो आराखडो आतां तुमच्या मुखार आमी दवरलाच। खेळा संकुलूय जातले त्या भायर दाजी साळकर परतून फुडल्या वेंचणुकेक उबे रावच्या पयलीं वास्कोचो बस स्टँड बांदून परतून नवीन तयार आसतलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वास्कोच्या लोकांक दिलें। वास्को मांगरावयल्यो गुन्यांवकारी घडणुको आटोपांत येवच्यो हा खातीर बीट सेंटर उपलब्ध करून दिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। वेवसायीक सामाजीक बांदिलकायेच्या माध्यमांतल्यान हे बीट सेंटर उपलब्ध करून दिला खंय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। हे बीट सेंटर उपलब्ध करून दिला कित्याक की वास्को मांगरावयल्यो गुन्यांवकारी घडणुको आटोपांत हाडच्यो, ताका लागून हे बीट सेंटर उपलब्ध करून दिला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। वेवसायीक सामाजीक बांदिलकायेच्या माध्यमांतल्यान हे बीट सेंटर उपलब्ध करून दिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें।
मये मतदारसंघातले अल्पसंख्याक भावांसयत 46 कार्यकर्ते भाजपवासी झालेले आसा. आयतारा ह्या कार्यकर्त्यांनी भाजपान प्रवेश केलो. मये मतदारसंघात आता भाजप पक्ष आणि घटमूट जाला असो विश्वास प्रेमेंद्र शेठ हाणें उक्तायलो. आयतारा राती मया जाल्ल्या कार्यावळीत आमदार प्रेमेंद्र शेठ आणि भाजपाचे विस्तारक विश्वंभर गावस हांच्या हाजेरेंत ह्या कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, प्रेमानंद मांबरे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मये मतदारसंघातले अल्पसंख्याक भावांसयत 46 कार्यकर्ते आता भाजपवासी झालेले आसा. आयतारा ह्या कार्यकर्त्यांनी भाजपान प्रवेश केलो. फुडल्या 3 वर्सां भितर कुडचडे मतदारसंघात खेळा संकुला सयत हेर प्रकल्पाची कामां बेगोबेग पुराय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलें. कुडचडेंतल्या होडार पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार थळावो आमदार निलेश काब्राल आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. कुडचडे मतदारसंघात फुडल्या 3 वर्सां भितर खेळा संकुला सयत हेर प्रकल्पाची कामां बेगोबेग पुराय जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कुडचडेंतल्या होडार पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण जालें तेन्ना दिलें. ह्या वेळार थळावो आमदार निलेश काब्राल आनी हेर मानेस्त थंय हजर आशिल्ले. मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान कर्नाटकान बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी दुबावीत अशोक हाका रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलो. दुबाविता कडेन 6,560 रुपयाच्या सोऱ्याच्यो बाटल्यो तांच्यांनी जप्त केल्यो. कर्नाटकान रावपी अशोक हो सोमारा सकाळी 10 वरांचेर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आयलो तेन्ना ताच्यो हालचाली दुबाव येवपा सारक्यो आशिल्ल्यो. गस्त घालपी रेल्वे सुरक्षा दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी दुबावीत अशोक हांच्या कडेन चवकशी केली तेन्ना ताच्या सामानान सोऱ्याच्यो बाटल्यो सांपडल्यो. दुबाविताक रेल्वे सुरक्षा दळाच्या कार्यालयांत हाडले. चवकशे उपरांत ताचे कडेन सोऱ्याचे येरादारी खातीर कसलोच तरेचो परवानो नाशिल्ल्याचे मुक्ताडार आयले. दळाचे पुलीस निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा हांच्या मार्गदर्शना खाला कारवाय जाली. फुडल्या कारवाये खातीर अशोकाक सोऱ्याच्या बाटल्या सयत अबकारी खात्या कडेन दिलेले आसा. प्रकाश नायक हांची मांद्रे सरपंच पदाचेर निवड जाल्या. ॲडव्होकेट अमित सावंत हाणें मांद्रे पंचायतीच्या सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत मांद्रे पंचायतीच्या सरपंच पदाची जागा रिती आशिल्ली. नव्या सरपंचाक थळावो आमदार जीत आरोलकरान परबी भेटयली. मांद्रेचो सरपंच अमित सावंत हाणें मांद्रे पंचायतीच्या सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत मांद्रे पंचायतीच्या सरपंच पदाची जागा रिती आशिल्ली तेन्ना आतां प्रकाश नायक हांची मांद्रे सरपंच पदाचेर निवड जालेली आसा. गोंयांत अपघाताच्यो घडणुक्यो घडत आसा. सोमारा म्हापशा महामार्गाचेर पार्क केल्ल्या ट्रकाक कारीन धपको दिलो. धपको नेटान दिल्ल्यान कारीन आशिल्ली आवय आनी चलयेक गंभीर दुखापत जाली. गोंयांत अपघाताचें सत्र चालू आसा. सकाळी फुडें हणजूण वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत एका चलयेक आगताक मरण आयलें जाल्यार म्हापशा कामर खाजन वाठारांत पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर कारीन धपको दिल्ल्यान आवय आनी चलयेक गंभीर दुखापत जाली. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात.
गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्यान पास काडिनासतना रेंव हाडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। राती उसरा अशा बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी जाता अशें पेडणेच्या वेवसायिकांनी दाखोवन दिले। हेर राज्यांतल्यान रेंव आयिल्ल्यान आमच्या रेंवेचो खप जायना असो आरोप गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी केलेलो आसा। शेजारच्या राज्यांतल्यान पास काडिनासतना रेंव हाडपाचो प्रकार हो मुखार आयला। राती उसरा अशाच एका बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी जाताली तेन्ना पेडणेच्या वेवसायिकांनी हे दाखोवन दिले की पास काडिनासतना हो रेंव हाडपाचो प्रकार घडटा। हेर राज्यांतल्यान रेंव आयिल्ल्यान आमच्या रेंवेचो खप जायना असो आरोप जो आसा तो गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी केलेलो आसा। देशभर वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागिल्ले आसतनाच शेनवारा वेंचणूक आयुक्त अरुण गोयलान राजिनामो दिल्लो। वेंचणूक आयोगाचो राजिनामो दिवपी वेंचणूक आयुक्त अरुण गोयल हांचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांचे बरोबर जायत्या विशयांचेर तांचो मतभेद आशिल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अरुण गोयलाचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त कडेन मतभेद खंयच्याच धोरणात्मक प्रश्नाचेर न्हय तर आयोगाच्यो प्रशासकीय बाबी, लॉजिस्टिक्स, इस्टाब्लिशमेंट, पत्रकार परिशद, वेंचणूक आयुक्त अरुण गोयलान धोरणा संबंधीत खंयच्याच विशयाचेर लेखी पद्दतीन मतभेद उक्तायले ना। अरुण गोयलान वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयांतल्या नवनिर्माणाच्या वावराचेर खुबदां प्रश्न उपराशिल्ले आनी वेंचणूक आयोगांतल्या नवनिर्माणाच्या कामा कडेन तांचो मतभेद आशिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मारपाची धमकी आयिल्ली आसा। ही धमकी भाजपा प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी हांकां फोन करून दिलेली आसा। ह्या संबंधी ताणें पुलीस आयुक्ता कडेन कागाळ केली। तशेंच मुंबय स्टॉक एक्सचेंजूय उडोवपाची धमकी आयिल्ली आसा। खालिस्तानी संघटनेचेर धमकोवपाचो आरोप जाल्लो आसा। कांय दिसां पयलीं उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांकां लेगीत सोशल मिडियाचेर मरणाची धमकी दिल्ली। सकाळी 11 जावन 18 वरांचेर फोन वाजलो। ह्या कॉलात युनायटेड किंगडम असो फोन नंबर आशिल्लो। ह्या उलोवपांत खालिस्तानाचो समर्थक अशी ओळख करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक मारपाची धमकी आयली। ह्या उलोवपांत केल्ली सगळीं विधानां जी आसा ती भारत विरोधी आसात। नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो CAA विशीं फाटल्या कांय दिसां सावन खूब चर्चा सुरू आसा। मजगतीं केंद्रीय गृह मंत्रालय CAA संबंधी अधिसुचोवणी जारी करपाची शक्यताय। CAA चालीक लावपाचे नेम लोकसभा वेंचणुके आदीं जाहीर करतले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान सांगिल्ले। त्या प्रमाणे CAA आतां लागू जावंक शकता। सर्वोच्च न्यायालयान भारतीय स्टेट बँकेक धपको दिला। इलेक्ट्रोरल बॉन्डा संबंधी म्हायती दिवपा खातीर SBIन 30 जून मेरेन वेळ वाडोवन दिवपाची मागणी केल्ली। ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारायला। मंगळारा म्हटल्यार 12 मार्च मेरेन सगळी म्हायती शेअर करपाचे निर्देश न्यायालयान SBIक दिल्ले। सर्वोच्च न्यायालयान 15 फेब्रुवारीक दिल्ल्या निर्णयांत वेंचणूक बॉन्डा येवजण असंविधानीक आसा अशें सांगून ती रद्द केल्ली। हाचे वांगडाच SBIन 6 मार्चा मेरेन सगळी म्हायती वेंचणूक आयोगा कडेन सादर करपाचो आदेश दिल्लो। ह्या विशीं SBIन याचिका दाखल करून 30 जून मेरेन वेळेची मागणी केल्ली।